परमीट नाशिल्ली मार्केटांतली दुकानां दिवचल पालिकेन सील केल्यात। पालिकेचे मालमत्तेतल्या सोऱ्याच्या दुकानांचेरय पालिका मंडळान खर आक्षेप घेतला। ते विशयीचो थाराव सगळ्या 14 नगरपालिका वांगड्यांनी बसकेत पास केला। पण हाचेर खरी कारवाई केन्ना जातली ते वेळूच सांगतलो। सोऱ्याच्या दुकानांच्या विशयाचेर बसका बरीच तापली। पळयात। म्हणजे सध्या आता डिसिजन घेतलं की ती आता फाटल्यान आसा पळय कपड्याची काळची म्हणून सगळ्यांनी हे केला न्ही ते काढून आता किती पार्किंग एरिया आणि पार्किंग बी आता कितें करपाचें आसा? पार्किंग घेवपाचें आसा। आमची फायल कलेक्टरान गेले म्हणजे पे पार्किंग करता ते पार्किंग आमी सुरू करता। आणि म्हणल्यार ते एक इलिगल शॉपाचें बी जाल्लें हांगासर जे छत्रपती शिवाजी कॉम्प्लेक्स आसा थंयचे एक बोवाळ असो जाल्लो ताजे बद्दल तुमी कितें डिसिजन लास्ट सगळ्यांनी मेळून घेतला? सगळे कॉन्सिल रेडी जावन तेमी सगळ्यांनी हे केलें म्हणजे थंय अलाव करचें न्हू शिवाजी संकुलान म्हणजे पयलींच्यो जे फूल जी आमची म्युनिसिपालिटी प्रॉपर्टी आसा एंड फोर थंय आनी लिकराची म्हणजे बाराची बी थंय काय परमिशन दिवपाचें ना अशें हें घेतलां रेजोल्युशन जालें म्हणजे तुमी अलाव आतां करचे ना ते ना म्हणजे म्युनिसिपल प्रॉपर्टी म्युनिसिपल प्रॉपर्टी We are not going to allow any legal activities or bar activities in the municipal property. मार्केटात कसलोच बेकायदेशीर व्यवहार खपोवन घेवचे नात। तशेंच कायदेशीर परवानगी आणि परवानो नाशिल्ल्यांची दुकानां सील करची अशें दिवचल नगरपालिकेन थारायला। देखून काउन्सिलर अपर्णा फोगेरीन समाधान उक्तायला। आयकात तिका। मार्केटान जी कितें इलिगल एक्टिविटीज करता आमची स्पेशल मिटींग्स आसता बिकॉज मार्केट इज अ व्हेरी वास्ट टॉपिक। सो ह्या ऑर्डिनरी मिटींगेस आमी डिस्कस करून घेतले इट विल टेक टायम। सो वी कॉल आउट अ स्पेशल मिटींग लास्ट वीक एक म्हयनोभर आमची स्पेशल मिटींग कॉल आउट जाल्ली तितून आमी वेरियस इश्यूज आमी मार्केट डिसायड केले रिलेटेड टू मार्केट एंड फॉर मार्केट वी हॅव अ मार्केट कमिटी एक डेडिकेटेड कमिटी आमी अपॉइंट केल्ली आसा अंडर द म्युनिसिपालिटी। सो ती कमिटी they supervise, they have a watch what illegal activities are taking place and the illegal activities आम्ही आमचे स्पेशल मिटिंगेत पॉइंट आउट करता आणि त्याचे मागीर आम्ही सोल्युशन दिता। आणि आतापर्यंत कितें एक्शन घेतला तुमी? एक्शन आता आमचे सीओ हांव परत अप्रिशिएट करता की सीओ हॅज स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। त्याने आता इनिशियली हे स्टार्टेड सीलिंग द शॉप दोज पीपल हू हॅव नॉट पेड the fees or if there are any pending outstanding fees of the trade license fees and कितें आसा तेंचे जर तुमकां तेका आमी लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी तेका आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिता टू पे द फीज गिव अस अ चेक if the check is bounced then you have to take similar proceedings against it. So I really appreciate our CEO Sachin Desai sir की त्याने खरे prompt action घेतला on the market issues by sealing the shops illegal shops who are not who do not have a valid permission or valid license. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।